आमच्याकडे लायट छोडा सर तुमची आयज तुमची मिटींग आशिल्ली IT आणि तुमची इलेक्शन डिपार्टमेंटान आणि केबल ऑपरेटर सो आयज कितें एक्चुअली डिसिजन जालें ते हायकोर्टान आमकां एक हें सांगलेलें न्ही एक ऑर्डर मारलेली त्या ऑर्डरा प्रमाणे 22 तारखेच्या ऑर्डरा प्रमाणे ते तांकां आमकां एप्लिकेशन कर म्हणून सांगलेलें रायट टू वे आनी आमी मागीर तें एप्लिकेशन पळोवपाचें म्हणून पूण आमकां काय कोणाचें एप्लिकेशन आतां आनी हें बीन काय करना सगळें इल्लिगल आसा सो आतां आमी ताका नोटीस मारलेली पब्लीक नोटीस हातूंत तांणी 10 दिसांनी काडूंक जाय नाल्यार आमी काडटा वयता सगळें अशें म्हणून आमी हें केलां एज पर रायट नोटीस कोणाक काडल्या तुमी दिनान आमी ताका जे रुल्स आयल्या लेटेस्ट गव्हर्मेंटाचे त्या प्रमाणे आमी सेक्शन 18 तांकां ती नोटीस धाडटा रायट टू रिमुवल सो ते तांणी स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय सर्वे बिर्वे करूंक जाय आनी मागीर ते पयशे बिशे भरूंक जाय करूंक जाय तशें तांणी कोणाचेंच कांयच ना आनी तांणी वॉट दे हॅड प्रॉमीस बाय फर्स्ट दे वील क्लियर ऑल द पोल्स तांणी करूंक ना आनी ते एक्चुअली कांय दाखयना करपाचें अशें आमचे कोर्ट थोडे स्टेबल बिबल ना स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवपाक आनी आमी ही आतां नोटीस तांकां दिल्या पब्लीक नोटीस ते मिटिंगेक आयिल्ले आयज सो कितें जाण आयिल्ले ते मिटिंगेक नोटीस IT डिपार्टमेंटाक दिला का कितें हांवें नोटीस आमी पेपराक घालतले नोटीस दिल्या तांकां ओके की तांणी ते केबल 10 दिसां भितर काडचे एज पर सेक्शन 18 ऑफ द लेटेस्ट रुल्स ऑफ द गोवा सेंट्रल टेलिकम्युनिकेशन तांणी कितें म्हणलां की जी प्रॉपर्टी आमची आसा त्या प्रॉपर्टीचेर जर कोणें इल्लिगल करत जाल्यार आमकां काडपाक जाय आसा विदावट ऑर्डर सो 10 दिसां नंतर जर कोण रिस्पॉन्ड करिना काडना जाल्यार आमी काडूंक जाय अशें आमी तेजेर घातला पावर डिपार्टमेंटाक करपाचो काय IT ताणें काडूंक जाय आतां तांकां कितें ऑप्शन दिला तांणी ते केबल काडप आनी कलर कोड म्हणजे एक टायम आतां 4-5 जाणांचो कोणाचो कलर कोड आहा कोणा इंट्रस्टेड आहा आनी ते सगळे केबल काडप आनी आतां आमचो काळो केबल आसता हाजो सर्वीस वाय तो कट आसा जाल्यार कळना सो तो काळो केबल सोडून ताणें कसलो तांबडो मागीर ग्रीन आनी ब्लू येलो अशें ताणें व्हायट अशें ताणें हें घेवंक So all operators are illegal, all they operating. That we don't know. I put a public notice. 10 दिसांनी कळटलें न्ही ते काडना जाल्यार वी वील कम टू नो कोण नो हायकोर्टान सांगलेलें तांकां आमकां एप्लाय कर पूण एकट्यानी आमकां एप्लाय करूंक ना रायट टू वे म्हणजे ते इल्लिगल आहा न्ही ते नाल्यार ताणें ते हायकोर्टान गेल्ले तांणी एप्लाय करपा जाय आशिल्लें आतां ती मॅटर 15 तारखेक कितें आसा 15 काय 18 म्हाका खबर ना ती मॅटर आसा त्या दिसा मागीर नाल्यार ते आमकां चॅलेंज तांणी हें घेवपाक जाय कोर्टाची ऑर्डर घेवन कितें करपाक जाय मिटींग जालेली स्वता काडटा सांगलें स्वता काडटा म्हणून सांगलेलें म्हाका तांणी पूण आतां ते एज पर ताणें टायम घेवन कांयच काडूंक ना आनी कांय करूंक ना तशेंच आसा सगळें सो तांकां आमी कितें सांगलेलें तुमी तें पंचींग भरलें तें काडा नाल्यार वी वील रिमूव म्हणून आनी तें ओल्डूय एका बांदतात नवें एका बांदतात खंयच्या खंय बांदून चालू केलां 10 दिसांनी सपोज ऑर्डर कंप्लाय केल्लो ना जाल्यार मागीर एक्शन जाल्यार एक्शन वी वील रिमूव इट आनी दे हॅव टू पे अ फायन एज पर द लॉ आनी ताणें काडपाकूय ताणें एज पर दीस लॉ दे हेज टू एक्चुअली म्हणजे तांणी आपणेन काडून दिवप हांवें घातलें त्या नोटीसान तें काडना जाल्यार मागीर आमी काडप आनी तांकां बील दिवप आनी तुमचे IT डिपार्टमेंट तुमची ते रेट शेअरिंगाची कितें उलोवप जाला कितें म्हाका रायट टू वीक IT डिपार्टमेंट लागना दीस इज डायरेक्टली विथ अस हायकोर्टान आमकां दी सांगलेलें इट इज 300 रुपीज पर पोल हां तुमचे सो म्हाका 300 रुपीज पोल पे करूंक ना आनी ताणें बाकीचेंय करूंक नाका ओके सो ताणें आमकां रेवेन्यू लॉसीस आमकां डेली जाता म्हजे 3,20,000 पोल्स आसा फूल गोंयांत ते 3,20,000 पोल्स कोण विचारतालो म्हाका 3,20,000 पोल्स 100 रुपयान सुद्दां धरले जाल्यार पळय कितले आतां आनी वर्साचे ते आनी ताणें 3-4 वर्सां ताका ते 3 वर्साचे दिवंक जाय ताणीं ते कांय करपाक तयार ना तांकां कळ्ळा आतां की आमी तांचे कडल्यान पयशे घेतले दे आर नॉट कमींग केबल ऑपरेटर वाले म्हणटा IT डिपार्टमेंटा कडेन धाडटा अशें म्हणटा की आमी तेंच्या IT डिपार्टमेंटाच्या हांव कितें तांणी ताजें पोर्टल बिटर क्रिएट करून आमकां धाडलें ताचे कडेन पोर्टलूच ना आमकां कशें धाडटले आमचे म्हाका जे हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली